प्रोटेस्टाक बसली कित्याक ताका खूब त्रास जाता बघून आर यू अवेअर अबाउट दिस सो कितें जाणटी बायल आझाद मैदानाचेर खुबशे जाण प्रोटेस्ट सरकाराच्या विरोधात आणि ह्या दिसांनी सुभाष फळदेसायच्या विरोधात येवपाक लागले आसात. तुम्ही पहिले जर जायत जाल्यार खुबशे ग्रुपांचेर म्हजे इमेज टार्निश करपाक मलायन करपाक अटेम्प्ट जाल्ले आसात. म्हणूनच हांव ताजेर चड भाश्य करना. त्या बायलेन म्हाका दिसता की म्हजेरूय कितें चार्जीस हांव महाराष्ट्रान भितर गेले 15 दीस आशिल्लो आनी ती म्हणटा की सुभाष फळदेसाय कडेन ऑफिसान गेलो आनी कितें केलें खुबशे म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आशिल्ली. ज्या वेळार ही बोमी जोरे म्हणटा ती बायल म्हजे कडेन आयिल्ली आसा ताचे सगळ्यो स्किमी आमी केल्ल्यो आसात. ताका 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी घर मेळिल्लें आसा, ताका DSSय मेळटा, बाकीच्यो ज्यो स्किम्स अप्लिकेबल आसा त्यो सगळ्यो स्किम्स मेळटात. तिची तक्रार कितें वेगळी आशिल्ली म्हाकाय खबर ना, म्हाका पळोवपाकय जाय कारण थोडोसो हांवें व्हिडिओ पळयल्लो. पूण ताचे नंतर एक दुसरो व्हिडिओ हांवें पळयलो की गांवांत ते सरपंच आनी पंचायत मेंबरान ते गांवचे लोक जाल्यार ते 100 लोक थंय जमले. ल्हानसो वाडो तो त्या वाड्यावेले आनी तांणी सगळे तुमकां दिल्ले आसा. म्हाका दिसता की तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगले आसा की विशय कितें तो विशयाची पूर्ण जाणकार म्हाका ना कारण त्या ती जी आमची सिनियर सिटीजन बायल आशिल्ली तिणे म्हजे कडेन केन्ना कंप्लेनी केन्ना आनी म्हजे कडेन केन्ना आयलीय ना. पूण खुबशा लोकांनी म्हजेर उलयले थंय. म्हाका खबर ना की कारण कितें की सुभाष फळदेसायाचेर उलोवपा सारकें कारण की हांवें खंयचेच प्रकारचो ताका ते बायलेक त्रास जावपा सारकें म्हजे कडल्यान घडलेलें ना. पूण कांय लोक आसात ते येतात आनीक ते मलायनींग करपाचें कॅरेक्टर एसेसिनेशन करपाचें अश्यो खुबश्यो गजाली आयज जावपाक लागल्या. फॉर्मर डेप्युटी सीएम बाबू पलेकरूय पावलो ताका हेल्प करपाक. हय आसूं न्ही म्हणजे सांगे ती मतदारसंघातलो तो थिंगा पावलो. हय सांगे मतदारसंघातले म्हणटकच ते पावतलेच न्ही. त्यांच्याने आणखी एक ॲलिगेशन केलं तर ती बीजेपीची वोटर बट ती लास्ट इलेक्शन तिची नात प्रसाद गांवकार वांगडा इलेक्शनाक फिरली म्हणत म्हाका हय पूण तातूंत भितर म्हजो इन्वॉल्वमेंट खंय आसा ती कोणा बरोबर भोंवताली म्हाका खबर ना खंयचे हाजेर पॉलिटिकल पार्टीक ते एसोसिएटेड तेगे आसा म्हणून म्हाका खबरूय ना ती खंयचे पार्टीक एसोसिएटेड आसा. प्रश्नच येना जेन्ना ती बायल म्हजे कडेन येना. ज्या वेळार ती बायल म्हजे कडेन आयिल्ली आसा हांवें तिका मदत केल्ली आसा. पूण ह्या 1 वर्सा भितर ती केन्नाच अशी कंप्लेन घेवन म्हजे कडेन कसलीच आयली ना. प्रश्न कितें तो सांगात तुमी म्हाका. कसं आहे नाही ती मला भेटलेलीच नाही आहे. नाही अनेक गोष्टी घडत आहेत ते माझ्या लक्षातही नाही आणि ती मला भेटली असेल तर मी ओळखतोय तिला. अनेक वेळा ती माझ्या ऑफिसमध्ये यायची आधी ज्या वेळेला तिची स्कीम बंद झालेली ती मी सुरू करून दिलेली. पण आता तुम्ही ताका आता जेन्ना ती प्रोटेस्टाक बसली इतले विशय सांगले तुम्ही खबर काडटले काय म्हणटा. आम्ही खबर हांव आयज सकाळी आयिल्लो आसा. हांव महाराष्ट्रान भितर आशिल्लो. हांव खबर काडटलो जर तिचेर इंजस्टीस जाता जर जायत आय विल लूक इनटू इट. तुम्ही त्याच्या फाटल्यान ते गांवचे प्रेस कॉन्फरन्स पळयात. यू वील गेट ऑल दी आन्सर्स इन्स्टेड ऑफ म्हाका खबर नासतना हांव म्हजे कडच्यान काडून घेवचे परस काल त्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी तिच्या एकान एक घरांतल्या सगळ्या लोकांनी एकठांय येवन ती प्रेसान सगळें दिल्लें आसा. ते कदाचित मेळना आसलें. सुभाष बाबू वॉट एवर शी हॅज सेड वॉट एवर गांवच्या लोकांनी हॅज सेड फायनली तुम्ही आमदार फरक कितें जाता आय डोंट वॉन्ट टू एंटर इंटू एनी कॉन्ट्रोवर्सी बिकॉज वॉट एवर आय से पीपल वील लिंक इट टू सेइंग दॅट आय एम ट्रबलिंग दी सिनियर सिटीजन वुमेन. And as you are aware what is happening today, परत म्हजेरूच चार्जीस करतले. I don't want to enter into any controversies as regards to this senior citizen because if you want to really go into depth you see the reactions from that ward. So किती विषय हा तो खबर काडटलो तुमकां सगळ्यांक कळटले. ओके थँक्यू सर. I don't want to make any statement. You will come to know each of this. The old women more senior than her. राज्यातील कितले जायत्या लोकांक अशा पद्दतीन थंय रावतात आनी कित्याक लागून रावतात ते व्हिडिओ पळयले जर जायत जाल्यार तुमकां कळटलें खरें कितें आनी फट कितें. बॅकग्रावंड केलो जर जाय जाल्यार यू हॅव टू लिटल बीट पळोवपाक जाय थंय वचून.
Okay. I only request the activists, you make allegations to politicians, everybody will believe that politicians are always like that. But at least somebody should call me, as you have asked me what is my reaction. Before taking my reaction, blaming me, maligning my image is not fair. बाबू कवलेकर पावलो थिंगा मतदारसंघ तुमचे बाबू गवळेकर पावल म्हाका खबर ना त्याचे फाटले कारण कितें तें. या. आता ते म्हणते ते पण की तिचं म्हणतं काय की आता तिला मदतीची गरज आहे मग तुम्ही या सगळ्या आता मदतीची गरज असली तर तिनं माझ्यापाशी आलं पाहिजे ना. असं अलिगेशन कसं करतात. मी तर सांगतोय की या एका वर्षात ती माझ्याकडे कधी आलीच नाही आणि ज्या ज्या वेळेला ती आलेली आहे त्यांना तिला सगळ्या स्कीम्स मी दाखवून देऊ शकतोय. तिनं काय काय अवेल सरकारकडनं केलेलं आहे. सगळ्या स्कीम्स माझ्या सोशल वेलफेअरच्या स्कीम्स मी बंद केल्या आहेत का ते बघायला पाहिजे.